पर 23 तारखेक मडगांव शिगमोत्सव समितीची शिगम्याच्या ऑफिसान मिटींग जाली सोमाराक. शिगम्याचे अध्यक्ष मडगांवच्या आमदार आनी पीडब्ल्यू मिनिस्टर आशिल्ले, व्हायस प्रेसिडेंट बाबू नावेलीचे आमदार उल्हास आशिल्ले, ट्रेजरर नेते हांव आशिल्लो. सगळे शिगम्याचे समज 120, 25, 30 कार्यकर्ते आनी थंय शिगम्याची सगळी रूपरेषा आमी त्या दिसा ठरयली. सोमाराक येता त्या 2 मार्चाक दामबाबाक पयलीं पेडार आमी शिगम्याचो नाल्ल दवरतात आनीक 10 तारखेक आमी प्रेस कॉन्फरन्स दवरला. 11 तारखेक सकाळी 9:30 वरांचेर, 10 तारखेक आमी 10 वरांचेर 10 तारखेक आमी 11 तारखेक आमी सूर रोड दवरला बुधवाराक सांजे 7 वरांचेर. आनी 12 तारखेक शिगम्याच्या ऑफिसान वार्षिक सत्यनारायणाची पुजा आनी 14 तारखेक तातूंत भितर अत्यंत म्हत्वाचो एक विशय आयलो म्हणजे तो पोरूं शिगम्याचे फ्लोट्स दुसरे दिसा सकाळी 7:30 ते 7:45 काबार जालो. जे सगळ्या शिगम्याच्या वांगड्याक दिसलें हें योग्य न्हय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान थंय आमी अध्यक्षाच्या मार्गदर्शना खाला एक 10 जाणांची कमिटी काडली. आनी त्या कमिटी भितर हांव आसा, आमचे बाब अतुल वेल्लेकर आसा, अरुण रायकर आसा, आमचे बाब गणेश आदले एक्झिक्युटीव इंजिनियर गणेश वेळीप आसा, कावन्सिलर वाळक आसा, बाब दिलीप आमचे नायक आसा, विजय सुर्मे, अशे एक दीपक सावंत आनी मारगांव ट्राफिकाचे PI आनी मारगांव टावनाचे PI ह्या कमिटीचेर ताजी आतांच बैठक जाली. जवळ 2 तास ही बैठक चल्ली आनी त्या सविस्तर आमी ह्या शिगम्याचो शिगमो जाता तितलो बेगीन कसो काबार करप आनी हायकोर्टान जें डिसिजन दिल्ले कडेन 10:30 ते 10 पर्यंत सगळें वायंड अप करप. आमी कोर्टाच्या डिसिजनाचेर सामके ठाम रावप आनी कोर्टाचे हो आदेश आमी मानप शिगम्याची कमिटीन, हें आमी हाजेर सविस्तर चर्चा जाली. तातूंत भितर चर्चे भितर अशें आयलें की रोमटामेळ जे आसा ते तांकां मातशें टायम लागता. ऑगस्ट उमेद ही शिगम्याची सगळ्यांक आसता, सगळ्या गांवांनी आसता. आनीक शिगम्याचे ते रोमटामेळा पार्टिसिपंट जे लोक असतात, जे शिगम्याचे जे शिगमो घेवन रोमटामेळ घेवन येतात, थोडे हातून 100 असतात, थोडे हातून 150 असतात, थोडे हातून 300 असतात, थोडे हातून 400 असतात. आतांच कोणेक म्हाका मेसेज आयले की आमचे रोमटामेळा पाठीमागे 550 लोक आहात. सो 550-600 वर्सां आसले म्हणून कांय हरकत ना, पूण शिगमो समोर रोमटामेळ टायमार सुरू जालो. आमी मडगांव शिगमोत्सव समिती अशें डिसिजन घेता की आमी रोमटामेळ हे फावटी 4 ते 4:15 मॅक्झिमम 4:30 वरांचेर हो सुरू जावपाकच जाय. आनी आमचें अशें म्हणणें आहा की डायरेक्टर ऑफ ट्युरिजमांनी खंय मिटींग दवरल्या, तांचे खंय ट्युरिजमाचे गायडलायन्स येतल्यो. मॅक्झिमम 150 तो हायेस्ट एंड हायेस्ट 200 लोक ह्या रोमटामेळा पार्टिसिपेट, ताज्या वयर जाले जाल्यार तांचे काही रिस्ट्रिक्शन्स अशें दवरप अशें ठरता. अशें म्हणून आमी त्या सहमतीचे आसा, कारण 200-300 लोक 400 लोक रोमटामेळा येवपाक हरकत कांय ना. फक्त इतलेंच प्रॉब्लेम आसा की टायम फॅक्टर. ते शिगमो केलो आनी सकाळ रातभर चल्लो, सकाळी 4-5 पर्यंत चल्लो आनी सकाळी 7 पर्यंत काबारच जायना. तातूंत शिगम्याचो सगळो शिगम्याचो तातूंत कलर ना जाता. हें जावचें न्ही अशें करून त्या दृश्टिकोनांतल्यान आयची मिटींग आशिल्ली. आमी सगळ्या रोमटामेळा कडेन हांव हात जोडून विनंती करता की जाता ते शिगमो बरो तुमी रोमटामेळ बरे पर्यंत तरेन घडोवन हाडचे. पूण जाता जाल्यार एक कळकळीची विनंती आसा, जाता जाल्यार तुमी शिगम्याचे लिमीट आसा पळय, हांव म्हणटा 150 मॅक्झिमम 150 पार्टिसिपंट एक शिगम्या मेळाक. मॅक्झिमम हाय रफ अँड टफ आनी हाय जाल्यार एक 200 पर्यंत करचे, ताज्या वयर अशी वचची न्ही अशी म्हजें प्रामाणीक मत तुमचे मुखार मांडटा. हांव कोणाचेर हो निर्णय लादना, पूण एक प्रामाणीक एक असो निर्णय तुमी घेवचो की मॅक्झिमम हाय तेच्या 200 वयर वचचे न्ही. कारण तातूंतल्यान सविस्तर आमकां शिगमो काय मडगांव